आमची भास कोंकणांक सुगांव आमच्या कोंकणांक आमी कोंकणी जावन आसा कोंकणी आमची भास कोंकणांक सुगांव आमच्या कोंकणांक आमी कोंकणी जावन आसा हे कोंकणांतल्या उतरांतूं जगोजा ही आमची कोंकणी तूं विसरनाका ह्या मायभाशेचो एक फोटो दिगोजा तू कोंकणो आसता फिरकी जायनाका मगचनो 1990 आनी 2002 कोंकणी मायभाशेक संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत मेळिल्लो दीस हो संभ्रम नामान बाळोक जेजू म्हयन्याळ्या पत्राच्या नांवाखाल ऑगस्टाच्या 26 तारखेर दाबासान आचरण केलो त्या दिसा पुंचताच्या हॉलांत पुर्वजांच्या दायजाचे प्रदर्शन आसा करूंक वस्तू तशेंच ताचे विवरण दिल्लो जावन आसा फामाद नाटकीस मानेस मॅक्सिम लुद्रीक बोंदेल परत ह्या वस्तूंची नांवां आनी विवर तुमचे मुखार मगचनो ह्यो आमी मांडुल्ल्यो आमकां लाभिल्ल्यो वस्तू जावन आसात हांगासर संदेश प्रथम जावन आमकां दिवच्या खातीर पाड बुरशें आयका नाका बुरशें पळय नाका बुरशें उलय नाका कितेंय करूंक आसा तर बरेंच कर असो म्हणलो संदेश आसोवें हांगासर एक बरो संदेश समाजाक दिवच्या खातीर हें आसा केलां हांगासर तुमकां पयल्यान पळोवंक मेळटा पौलेन आसा केल्ली कंडी म्हणून हांव म्हणना एक टोपी म्हूण येत हांगासर आसा गुरगुलेत ह्या उदक पियोवच्या खातीर दवरचें आयदन तें मातयेचें जाल्ल्यान ताका एक निवणें हांगासर एक पोर्नो टेप रेकॉर्डर हांगासर आसा ग्रामाफोन म्हणून आदी यूज करताले ताची सीडी भुरग्यांक दूद दिवच्या खातीर एक विशेष तराचे बोतल बोर्नी म्हणून आमी म्हणटा बोर्नी ताच्या उपरांत सरकारी आस्पत्रेनी आदी वकात दवरच्याक द्रव्य वकात दवरच्या खातीर उपेगसूंची ताच्या उपरांत ॲस्ट्रे म्हणून आमी आतां कितें म्हणटा गोबर बिडी सिगरेट पियेतल्यांनी उपेगसूंचे तसले एक नळो व्हडलो नळो आसता हो सांकेतीक तरान ही जावन आसा स्विच आदल्या काळार इलेक्ट्रीक स्विच आनी प्लग म्हणटा आमी ताच्या उपरांत माप शेर अर्दो शेर पाव ताच्या उपरांत धाकटो अर्दो पाव ताच्या ल्हान पाव हे पोस्ट ऑफिसांनी गोंद लेटरां गम करच्या खातीर दवरचे एक साधारण वस्तू हांगासर आसा सोडाची बोतलो ही वस्तू तुमी पळयला जावंक पुरो प्लास्टिकांत आतां पळोवंक मेळटा आयच्या काळार तेलां इत्यादी अंगडीतावन काडत आसतना ती मापान ताचे दुसऱ्या मापानाचे ही जावन आसात हांगासर आसा तकडी या त्रास आनी एक द्रव्य मापान लिटर म्हणटा आमी 1 लिटर अर्द लिटर आनी उण्या मापाचेर हें जावन आसा कुट्टें दूद या तूप मापान करून दिवच्या खातीर उपेगशितले एक वाशाचो पाव हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटा तिके पाड जाला वस्तू काळाचो आदलो तो हांगासर आसा एक मध्यम आदलेनी आतांचेनी म्हणल्यार बरी एक फोन तुमकां हें पळयलां जावंक पुरो तुमी ताचे उपरांत भांगार ह्या थोड्यो मोलादीक वस्तू हातीन दवरच्या खातीर उपेगसूंची एक रोकडाची पेट दिपावळीच्या टायमार हिंदू भावांनी दिवे मस्त दिवे एक थोडे दवरच्या खातीर उपेगसूंचो एका तराचो दिवो हांगा तावन तुमकां असा 12 नमुन्याचे दिवे पळोवंक मेळटात व्हडल्या उजवाडा खातीर पेट्रोमॅक्स या आमी गॅस लायट अशें म्हणटा वाऱ्याक पालवानांतल्या बरी वेवस्था असो दिवो भितराचे दवरून व्हरचें तसलें एक आनी एक तराचो दिवो ताचे उपरांत आदी मस्तू रितीन वापरचो बैला गाडयांक की पैणा खातीर या घरा भितर काही भायर भितर येता आसतना पालवानांतल्या बरी वेवस्था असो लांटान हांगासर एक स्टँड तुमकां पळोवंक मेळटा रोकडाचें केल्लें तें
ताचे वयर तुमकां एक आदल्या कालाचें घडयाळ एलराम म्हणटा आसता अशें ल्हानशें एक घडयाळ ताचे उपरांत एक सोबीत आल्तार आमच्या मालगड्यांचे सोबीत आल्ताऱ्यो हर एका घरांनी आदल्या घरांनी तुमकां आतांय पळोवंक मेळटात हे सबार नमुन्याचे दिवे वात दवरचे गी या तेल घालून वात घालून पेटोवचे गी पोंटी गी अशें या टॉर्च बॅटरी तावन उपेगसूचो टॉर्च गी या चिमणे तेल घालून उपेगसूचे दिवे गी अशे सबार नमुन्याचे दिवे तुमकां पळोवंक मेळटात त्या उपरांत हांगासर एक मेज तुमकां पळोवंक मेळटा सडावत मेजां चौक आकाराचेर आसतात हे आमी इंग्लिशान कितें म्हणटा रावंड आसा आदले मेज तशेंच सबार नमुन्याच्यो दालयो बाटयो कांटी कुरपाणे अशें प्रमाण आमी म्हणटा हांगासर तुमकां विविध रितीचे पळोवंक मेळटात व्हड कांटी तुमकां शीत वांटच्या खातीर उपेग ते तुमकां हांगासर ते ना मेळटा हांगासर आमी बुयांव या थोडे फावटी आमी कोळाक घालचे बुयांवां अनेक रितीर आसतात मांडोय म्हण येत एक आथयेच्या इतले मात्र वेवस्था आसता हांगासर विविध रितीच्यो पिंगाणी म्हणटा आमी अनेका रितीन माती न्हय आसता अनेका रितीन पिंगाणी म्हणच्या त्या नमुन्यार तयार करच्यो विविध नमुन्याच्यो प्लेटी कॉपां कप एंड सॉसर म्हणटा हांव हाका चावलीन म्हणचें आसा कोंकणीन शब्द उपेग तर विविध रितीचे हांगासर बुयांवां आसात त्या उपरांत फातोर कितें कांच्या कुडांत दडावन या कितें खातीर उपेग सुंचें जाल्यार ताचे उपरांत कांडोवंक क्रिसमसाचे लाडू आनी प्रकारच्या वेळार वानांत तांदूळ कांडच्या खातीर गोड घालून तांदळाचें पीठ कांडच्या खातीर लाडू करच्या खातीर कायल हांगासर पळोवंक मेळटा ताचे उपरांत कोयलोळ्यो करूंक मातयेचे कायली बरेच तुमकां हांगासर पळोवंक मेळटा तवोय म्हूण येता आमी ताका चेंबू आदल्या रितीर ताचे उपरांत कवलो ताचे उपरांत अनेक तरार खंयचीय ल्हान वस्तू दडावन उपेग सुंच्या खातीर वखदा खातीर अशे उपेग सुंची वस्त आसा ताचे उपरांत हांगासर तुमकां चेंबू अनेक तराचो चेंबू दुंप घालच्या खातीर भुरग्याक दुंप घालतात ह्या घरांत दुंप घालतात इंगडो घालून मुट्ट्यो म्हणटा आमी सुरयच्यो मुट्ट्यो म्हण येत सूर पियोवच्या खातीर उपेग जाताले सुरयच्यो मुट्ट्यो अशें ल्हान कोयतूल हांगासर आसा ताचे उपरांत मालती म्हणून येत त्या उपरांत दोय हांगासर आसा आनी असल्यो वस्तू दवरच्या खातीर तरांच्या कुडांत आसलें एक रुकाडाचें स्टँड आसता थंयसर व्हडलें कुंडलें कांय लाड म्हणटा आमी व्हडलें नुस्तें करचें जाल्यार वस्तू सैरी आयिल्ल्या दडा ताचे उपरांत ल्हान मोडकी आनी हांगासर तुमकां मेळटा पळोवंक आदाळो कान्ने रण्णीच्या कुरार मीठ घालच्या खातीर दवरूंक बोबडें सुकोवन एक बुराक काडन ताचे उपरांत सांबाड्डो आनी तो विविध सांबार तातूंत घालच्या खातीर वेवस्था आसता त्या उपरांत मोर्गी हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटा उदक घालून दवरूंक उपेग शिताले कोणपो वाळणी शीत वाळच्या खातीर हे दोनूय वापरतात ताचे उपरांत मिठाक घालूंक कालय ताच्या खातीर वापरचें हो एक विशय आसा हांगासर आनी एक सांबारडो मांडे विविध रितीचे उदकाचे मांडे थंयसर एक स्टव आसा तुमकां पळोवंक मेळटा पितलेचो तांब्याचो तोंड दवरू आनी हांगासर वयर पळयशात जाल्यार आदल्या कालाचें घडयाळ तोडपें कुरपोण सोरो काडचें डिस्टिलरी आदल्या कालाचें तें एक विधान त्या उपरांत हांगासर तुमकां दांतें पळोवंक मेळटा दांतें उपेग सुन पीठ करच्या खातीर तें उपेग सुनचें पाळणें हांगासर भुरग्याचें पाळणें तुमकां पळोवंक मेळटा थंयसर आसा वस्तूर घालची वस्तूर दवरची वेवस्था आसची दांडी म्हणटात ताका ताचे वयर आसा एक आदल्यांनी तांचे वस्तूर उपेग सुनचे मुख्य वस्तूर आसलें दुबळी गाय आसतना कास्टे लेस हांगासर मुणय तुमकां पळोवंक मेळटा हे खंय पैणाक वयता आसतना वस्तू दवरूंक ह्या घरा भितर वस्तू बद्दल दवरूंक ट्रंक ताचे उपरांत मांद्री दुसऱ्या नमुन्याच्यो मांद्र्यो आसतात बांक हांगासर वस्तू गरजांक उपेग जाता बैलाच्या गाडयेचें रोद ती बैलाची गाडी कशी आसा म्हणून हांगासर ताचे कशें उपेग शिताले बैलाची गाडी अशें म्हणून चित्र हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटा त्या उपरांत हांगा तावन मुखार येताना कृशयेक संबंदीत जाल्ल्यो वस्तू तुमकां पळोवंक मेळटात
आणि कणाक संबंधित जावन येताना कृषीक संबंधित जावन येताना प्रथम जावन तांदळाचो भाताचो आमकां उडास येता आनी ते तांदूळ या बाद ते दवरच्या खातीर लांब उदेक मुडो आनी तो मुडो बांदची ती कला विशेश तरान आसली मुडो बांदता आसतना ताका एंटो मुख्य जातालो बातेन मुख्य जाताले आनी तो मुडो बऱ्या तरान बांदच्या खातीर बरें करून ताका कुदांटी म्हणून म्हणजे ते ही एक वस्तू उपेगसूंची आसली आनी भात खांडूंक मुसाड उपयोग करताले हे मुसाड जावन आसा ताचे उपरांत तांदूळ लॅक करून दिवच्या खातीर घेवच्या खातीर कळशी आतांचे बरे क्विंटल किलो पयल्या नातले कळशी ताचे उपरांत कितेंय जलांत रास केल्लें भात जावन पुरो पपाळ बेडो कितेंय आसूं दी ते आरावच्या खातीर या एकठांय करच्या खातीर काही पूल म्हणून आमी म्हणटा त्या उपरांत गादे कोसच्या खातीर आतांचे बरी ट्रॅक्टरां टिल्लरां नातल्ली नांगोर हांगासर ताका संबंधीत जावन सांगतात झू हांगा अशें तें बांदचें आसलें झू ताचे उपरांत रेडे उपेग दिताले हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटा एक बांयचो उदक व्हडसो लाटो हो आतांय प्रस्तुत उपेगांत आसा साबार जाणां उपेग दितात आदल्या काळार उदक काडच्या खातीर पंप नातल्ले लाटीचें उदक काडचें आसलें आनी एका लाटीक संबंध जाल्लो एक भाग हो मासली धरच्या खातीर खंयच्याय वळांत उदकांत तळ्यांत हे उपेगसूंचें आसलें उदकांत एक अशें मारून हात घालून ताचे भितर तावन मासली धरची आसली मक्केरी म्हणून म्हणचें आसलें ताचे उपरांत बसच्या खातीर फर्निचर आमी म्हणटा एक बसका वो एक ग्रेस्तांचो संकेत आसलो आदल्या काळार वकील बांक अशें म्हणून म्हणटाले गोड्या गाडयेक धांवडावच्याक गोड्यांक उत्तेजीत करच्याक ह्या धांवडावच्या खातीर उपेगसूंची एक चाटी आनी ह्या कुशीन तुमी पळयतात जाल्यार बांयचें उदक ओडूंक अनेक तरांची वेवस्था आसली लाटो व्हडलो लाटो म्हणून आमी म्हणटा ताचे उपरांत तुमी काना शहराचें लग्नाचें आयकलां जावंक पुरो जाप वाय उदक आसलें वायन केल्लें असले साबार मांडे आदल्या काळार पळोवंक मेळटाले तशें जाल्ल्यान हांगासर साबार थोड्यो वस्तू तुमकां पळोवंक मेळटना आनी थोड्यो बायल्या कुशीन आमी परिचय करून काण घेया तशें घराचो सोपो मुखार आसतालो आनी प्रवेश जाग्यार एक दिवो उमकाळावन दवरचे उजवाडाक थोड्या घरांनी आसतालें पळोवंक मेळटालें किणकुळे म्हणटा म्हाका आमी वो एक ग्रेस्तांचो आदल्या काळाचो करंट सुरू आयिल्ल्या वेळार ब्रिटिशान तावन आमच्या गांवाक आयिल्लो जावंक पुरो एक तराचो दिवो आनी हांगासर सोप्याचेर आमी बसची वेवस्था आदल्या घरांनी थोडी पळयता आतां थोडे अंतले पळोवंक मेळटा इजी चेर म्हणटा आमी आनी तो बसून मालगाडी आराम करच्या खातीर उपेग दिताले तशेंच स्टूल म्हणटा आमी तशेंच मालगाड्यांक प्रायवंतांक उपेगसूंचे मोल दिनासतना रानांत मेळच्या खंयच्या येडारान करचें तसलें एक बॅत उपरांत प्रायवंतांक पानपोड चाबोंक दांत नान जाल्यार पानपोड चडोवच्या खातीर एक वेवस्था हांगासर कोणी सैरी आयिल्ल्या दळा तांकां पानपोडोजाक दिवन आमी स्वागत करची रीत तांकां उदक गोड दिवन सत्कार करची ती रीत अशें केदाळे स्वागत करता आसतना देव बरो दीस दिवं सकाळीं अशें आमी म्हणटा आनी खंयचेय आमी देव बरें करूं म्हणून खंयचेय आमी संपयता ह्या उपकार आटयता तुमकांय पळयल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हें पळोवन तुमी मुखल्या पिळगेक तुमचो अनुभव दिया आनी सविस्तार तरान अशी परिचय करून काण घेया अशें तुमी येवन ह्या कार्यान वांटेली जावन आमकांय तुमी संतोश दिला सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं.